पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओडकून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत प्रिसा काकूत प्रिसा काकूत सोम्या काकूत सोम्या प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या बापा, तुजी जाणवाय आनी तुजो मोग नियाळून तुजी खोशी आमी जाण जावंक पावूं. हे परी उतरांनी तशें कोरण्यांनी तुका मानता तेंच करूंक आमकां करपा दी. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भागिवून शाकोबाचे चिटी वेले वाचप. बाबा भयणींनो, आतां तुमकां ग्रेस्तकांक सांगता, तुमचेर येवचे आसात त्या हाल उपद्र्यांक लागून विलाप आनी रुडोन करात. तुमच्यो गिरेस्तकायो कुसल्यात आनी तुमची नेसनां सांचे शेल्यांत. तुमच्या भांगाराक आनी रुपयाक कोलम लागल्या आनी ही तांची कोलम तुमचेर आड गोवाय दितलो आनी उच्या बोरी तुमचे मांस खातलो. सोंपूंक पावल्यान तसले निमाण्या दिसांक तुमी गिरेस्तकायो पोसल्यात. तुमच्या शेतांची लुवणी केल्या त्या वावराड्यांक तुमी दिवंक ना ती मुजोरी आतां तुमचेर आड बोब मारता आनी तांच्या हाल वयलींच्यो साड तोलबारांच्या सर्वेस्पराच्या कानार पडला. ह्या संवसारांत तुमचे जिवीत कामाराचे आनी सुस्त सुखाचे जाला. पिडाबीत दिवन तुमी मातल्यांत. निरोपराध्याचेर फॉर्मोण मारून तुमी तांकां जिवेशी मारलो आनी ताणें तुमचेर आड बोल करूंक ना. देवाचें उतर हे आमचो जबाब हे पोरी जातलो. कालसान गोरीब ती सुबागी सोर्गींचे राज तांचे सुगली म्हणया. कालसान गोरीब ती सुबागी सोर्गींचे राज तांचे. पेल्याचेर पदवी चलयतात म्हूण जी कोण आपणाचेरूच पातयेवन आसात तांचीच गोठ हीच. शेल्या वरी तांकां लोटून दुखलून नोरकान घालतले. थंय मोरोण तांकां चोरवाक व्हरतले. सबाब कालसान गोरीब ती सुबागी सोर्गींचे राज तांचे. सकाळ पावतोच तांची सूख बोडाय सोडटली आनी नोरकान जातले तांची बिराड. पूण प्रमाणीक मनशाक जोयत मेळटले. खरेंच देव म्हजो जीव नोरकांतलो वाटयतलो आनी म्हाका आपल्या गोपान घालतलो. सबाब कालसान गोरीब ती सुबागी सोर्गींचे राज तांचे. पेल्याची गिरेस्तकाय वाडत गेली म्हूण भियेनाका. ताच्या गोराब्याचें नांव रूप सोडलें म्हूण कांयच परवा करची गरज ना.
मोरून वेता तेन्ना खुसकूट घेवन वचचो ना. जोडिल्लें नांव रूप ताचे फाटल्यान फोंडान काय देवचें ना. सोबाब काळजान गोरीब ती सुवागी, सोर्गीचे राज तांचे. हांव मुगेलो सुस्त सुखान जियेलो म्हूण लोक म्हाका वाखाणटलो, अशें तो जिणेंत आपलीच वडवीक चिंतालो. पूण उजवाड आनीक पळोवचें नात ते आपल्या पुर्वसांक तोय बी सांगात करूंक वेतलोच. सोबाब काळजान गोरीब ती सुवागी, सोर्गीचे राज तांचे. उद्गाराक सुटली उबी रावया. Słowiek Twój zdrój, Słowiek Twój zdrój, Słowiek Twój zdrój, Słowiek Twój zdrój. देवाचे उतर मानून घेयात, मनशाचे उतर कशें न्हय बोगोर, देवाचे उतर कशें. Słowiek Twój zdrój, Słowiek Twój zdrój, Słowiek Twój zdrój, Słowiek Twój zdrój. Sorvespor तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसू. मार्को परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Mojma tuka सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमी क्रिस्ताचे भोक्त म्हूण कोणूय तुमकां एक पात्र बोर उदक पिवंक दीत जाल्यार ताची मजुरी ताका अंतरची ना. पूण भावार्थ धरतल्या ह्या ल्हान भुरग्यांतल्या एकल्याक कोणूच वायट देख दीत जाल्यार गाडू ओडटा तसलें दांतें पेड ताच्या गोड्याक बांदून ताका दोरयांत बुडयल्यार अदीक बरें जातें. आनी तुजो हात तुका पातकाचो सोयेक जायत बी तो कातरून उडय. 2 हात आसून एमकोडान पाडोना तसल्या उज्यांत वेचे परस लुंडो जावन जिवितांत भितर सरल्यार अदीक बरें. आनी तुजो पांय तुका पातकाचो सोयेक जायत बी तो कातर 2 पांय आसून एमकोडान तुका उडयलोले परस थोंटो जावन सासणाच्या जिविताक भितर सरल्यार तुका अदीक बरें. आनी तुजो दोळो तुका पातकाचो सोयेक जायत बी तर उमतून भायर उडय. 2 दोळे आसून एमकोणांत तुका उडयलोले परस एक दोळो नासतना देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक तुका अदीक बरें. तुवें एमकोणान तांचे किडे मरून मरना आनी उजो केन्नाच पालोना. तर जोण एकल्या मनशाक देव उज्यांत मिटायतलो. मीठ बरें पूण मिठूच तर ओयळणी जालें ताका कशी रूच दिवंक जायत. तुमचे भितर मीठ आसूं दी आनी एकामेका लागीं शांती वचूं दी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. Wakani tuka Krista. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानाक 3 भाग आसात. 3 भाग आनी ह्या 3 भागांचेर 3 धाकटेशे नियाळ तुमचे मुखार हांव दवरतां. ह्या शुभ वर्तमानाचे सुरवेक जेजू आपल्या शिसांक एक उत्तेजन दिता, एक प्रॉमीस करता, एक भासावणी करता तांचे लागीं. आनी तो म्हणटा, कोणूय तुमकां एक पेलो भर उदक पासून दीत, कित्याक तुमी म्हजे शिस जाल्यार
तांची मजुरी तांकां मेळ्ळ्या शिवाय रावची ना. कोणूय तुमकां एक पेलो पासून दीत तुमी म्हजे शिस म्हणून तांकां तांची मजुरी मेळ्ळ्या शिवाय रावची ना. आनी आमी आमच्या जिवितान आमी आमचें जिवीत जियेतना जायते फावटी ही कुरपा आमच्या जिवितान जियेता. आमी कोणूय देव मनीस आसलो, फादर आसलो, सिस्टर आसली, कोण बरो मनीस आसलो जाल्यार ताका कितेंय दिवंक आमी फाटीं फुडें पळयना, रोखडीच आमी दिवंक फुडें सरता. आनी ही कुरपा आमच्या जिवितान देव आमकां घालता, हें उदारपण देव आमच्या काळजान घालता. आनी ह्या उदारपणाक लागून आमी जितले फावटी जेन्ना जेन्ना जावं कोण फादर, सिस्टर, ब्रदर कोणूय आकांताक आसलो, कोणूय गोरजेक आसलो, ताका कितेंय दिलें जाल्यार दिलें तेन्ना ही मजुरी आमकां मेळटली. ही भासावणी जेजूची, ही भासावणी आमकां सगळ्यांक फावो जातली, कित्याक आमी सगळीं देवाचे कृपेन उदार जाल्या. दुसरे सुवातेर जेजू आयच्या शुभ वर्तमान उलयता ती एमकोंडाची खबर. एमकोंडाचे कोश्ट आनी व्हडवडे कितले खोर आनी कितले सासणाचे वो ताचे त्या कोश्टांक आनीक एंड ना. ते कोश्ट सासणाच्या सासणांक एमकोंडांत आसलेल्या लोकांक मेळटा. आनी जायते फावटी आमी हें विसरता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, हांगासर एक चित्र आसा. ह्या आल्तारा वयर हें चित्र आसा पळय तें एमकोंडाचें चित्र. आनी आमी एमकोंड आमच्या मनांत चितारतना जायते फावटी आमकां उजो दिश्टी पडटा, आमकां एमकोंडांत त्या उज्यांत कश्टवतले ओतमे आमच्या मनांत येतात. पूण आयज जेजू आमकां सांगता की कितेंय कर पूण एमकोंडांत वचो नाका, एमकोंडांत वचो नाकाय. आमकां पवित्र सभेचे शिकवणे प्रमाणे, पवित्र सभेच्या दोतोनी प्रमाणे देव कोणाक एमकोंडांत धाडिना. देव कोणाक एमकोंडांत धाडिना. आमी आमचे सत्तेन, देवान आमकां सत्य दिला, तेच सत्तेन आमी स्वता एमकोंडांत वेता. इट इज अ चॉयस दॅट आय मेक फॉर माय सेल्फ. हांव जेन्ना देवाचे काकुतीक, देवाच्या मोगाक, देवाच्या संबंधांत रावूंक हांव फाटीं सरता, हांव देवाक सांगता की म्हाका तुजे सगळे संबंध जोडूंक नाका, तेन्ना हांव म्हजे अस्तंगी इफेर्न विचून काडटा. आनी ही जावन आसा देवाची कृपा, हो जावन आसा देवाचो मोग. कित्याक देव आमकां सत्य दिता, तो कोणाक एमकोंडांत धाडिना, आमी विचून काडटा. आमी आयच्या पयल्या वाचपान पळयतले हांव भाग्यवंत जेम्स, भाग्यवंत जाकोब आपल्या चिटीन सांगता, तुमी जियेतात ते तुमी सासणांक जियेतल्यात कशें. कांय मरणाची भिरांत तुमकां ना, एमकोंडाची भिरांत तुमकां ना, तुमकां जाय ते तुमी करतात. आनी असले तुमी जियेत जाल्यार तुमी एमकोंड वेचून काडटले. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आख्खो संवसार आमी जोडीत पूण आमचो ओत्मो आमी इबाडीत जाल्यार कांयच फायदो ना. सगळें उमत्या कोळशार उदक. आनी एमकोंडाचे व्हडवडे सासणाचे व्हडवडे ते आनी केन्नाच काबार जायना. एमकोंडांत आमी वेता तेन्ना देवा कडसून आमी पयस जाता. आनी तिसरे सुवातेर प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेजू आमकां मीठ जावंक आपयता. आमच्या जिवितान मीठ एकदम गरजेचें. 3 वस्तू मीठ करता. मीठ जेवणाक रूच हाडटा, मीठ सांबाळून दवरता, मांस वो नुस्तें पिड्यार जावंक दिना, आनी तिसरे सुवातेर
जेजूच्या काळार मीठ जावन असले असले एक जेन्ना रोमी शिपाय थंयसर येताले तेन्ना एक गांव तांकां नश्ट करूंक जाय आसलो जाल्यार ते शेतांनी मीठ घालताले, कित्याक मागीर थंयसर कांयच उत्पन्न जायना जावचें. आमच्या जिवितान आमकां जेजू मीठ जावंक आपयता. दुसऱ्यांच्या जिवितान रूच हाडूंक, दुसऱ्यांच्या जिवितान जे बरें आसा तें सांबाळूंक, ह्या संवसारांत बरें आसा तें सांबाळूंक, आनी जें वायट आसा तें नश्ट करूंक जेजू आमकां आपयता. तर ह्यो 3 वस्तू करूंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. एक पयले सुवातेर उदार जावंक, दुसरे सुवातेर एमकोंडाच्या दारवंट्यांतल्यान पयस सरून आमचें जिवीत बदलून देवाक परतून आमचें जिवीत दिवंक, आनी तिसरे सुवातेर आमच्या जिवितान मीठ कशें आमी जिवंक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां कृपा आनी बळ ह्या वेळार आमी मागून घेवया. भेटून एक आमी गायन गावया. C15 देवा उथर आमी घेतला, पान 30 आनी 4. C15 पेज 34. देवा उथर आमी घेतला, ताका आमी समान दिला, समान जावनी जिविताचो मोगानी बेडोळेचो. बापा तुझे उतर मागता, मोगान तुका जिवीत भोगता. बापा तुझे उतर मागता, मोगान तुका जिवीत भोगता. म्हज्या भावा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानान थारी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुका फावो तो मान दिवच्याक हे पवित्र रितीन आमी वांटो घेता. तुज्या नांवाचे मोहिमेक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आमी तुका भेटोवंक आयल्या. तांचे वरवीं सासणाचें सूख आमकां लाभय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दरबार तुजी थोर महिमा वाकाणटा. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Togarazo, Sorvesfor tu. Povit, 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 Togarazo, Sorvesfor tu. Sorgani संसार तुझ्या वैभवात
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक पेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूनशी. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वार्ताचो गोट परगोटुया. जेजू बेरो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू बेरो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत सेवतल्या आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पयत सभेचो उगडास करून फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, कार्दियाल फिलिप नेरियाम आनी सगल्या यत्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पद चडीत मुखार मोड पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे, देवाचे माय संगाती तिच्या पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन धर्मतान सरकाणी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता,
तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्यात तुका पावना तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटा. खाडी समोरचें तुका वंतरेकता. जेजुगा आमच्या काळजान शोथरां आमी गायन गावया. D24 560, D24 पेज 60. खाडी समोरचें तुका वंतरेकता. काळजान मोच्या आशोन तुका शिवूक लावता. बागोयाशा कारका मोच्या काळीज मोचे तुका वंतरेकता. जेजू काळजान मोच्या आशोन तुका शिवूक रावता. बागोयाशा कारका मोच्या ओतमो मोजो दुखतान येता. जेजू ओतम्यान मोच्या जिवाक मोच्या उगतान लागता. जेजू जिवात मोच्या ओतमो मोजो उगतान येता. जेजू ओतम्यान मोच्या जिवाक मोच्या उगतान लागता. जेजू जिवात मोच्या. प्रितीच्या बाबळीनो कांय कळोवण्यो. आयज 7:15 वाजता आयज आमची माडी केल्या आमी सांती साक्रामेंताचे परबेक. फाल्यां तावन नोवेन सुरू जाता. 7:30 वाजतांच्या मिसार हें नोवेन चलतलें. त्या उपरांत साल्व आसतली. मागतांक घडटात आनी 7:30 वाजतांच्या मिसाक येवंक. देवान आमकां जेजून आमकां हो व्हडलो संस्कार दिला. आपली भोव पवित्र कूड, आपलें भोव पवित्र रगत. उपकारी जावया. दिनवाशी काळजान ताका दिनवासी. आमी सगळीं मिसाचे बेटीक ओत्रेकता. जेजून ही आमची गरज आदी फुडेंच ओळखलो आनी आमकां मीस फाव केलें. ह्या पासत येवया. दुसरे सुवातेर काल अनावन्स केल्लें पोस्टरूय तुमकां दाखयल्लो.
मागता पोस्टर नोटीस बोर्डार घातलेलो आसा. तुमी रेजिस्टर करचें आनी फाल्यांचें टॉक आसा. द गोल्डन आवर हार्ट अटॅक जाल म्हणटरी ती 90 मिनटां व 90 मिनट्स गरजेच्यो. हार्ट अटॅक स्ट्रोक जाल म्हणटरी ताका तुमी वांटो घेवचो. आनी तिसरे सुवातेर आयज आमचे भयण इशानाचो बर्थडे म्हणटच आमचे सुये प्रमाणे आमी एकठांय आमच्या कोरेदोरांत ताका विश करुया, गायन गावया बर्थडेचें आनी थोडो वेळ ताच्या सांगाता ताच्या कुटुंबा सांगाता खुशालकायेन सारुया. प्रार्थुया. विस्वाशी देवा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमकां वाडून सुर्गीचें सूख तूं आमकां भासायताय. ही तुजी भासावणी वेगीं शाटती पावय म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबें आसूं. तुमचे सवे आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वणुपकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. F21 संवसारांत वचूंक जाय, पान 9 आनी 5. F21 पेज 95. आयकोल्या उतराच्या उजवाडाक संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उण्या मोसनाक संवसारांत आमी वचूंक जाय. एका मोगान आमी बाबाडटात सदांच तरी क्रिस्ता सासणाच्या जिविता वाटे तूं आमकां सांबाळ दवरया. सासणाच्या जिविता वाटे तूं आमकां सांबाळ